खबरो विस्तारान हालींच 2 ऑक्टोबराक पणजे आरटीओ ऑफिसाक उजो लागून चडशा दुकुमेंतांची नाशाडी जाल्ली. मात ह्या घडणुकेचो फायदो घेवन पणजे आरटीओ ऑफिसान बरे आशिल्ले दुकुमेंत पणजे ओल्ड गोवा कदंबा रस्त्यार उडयल्यात. सरकारी शिक्को आशिल्ले दुकुमेंत अशें खंयच्या खंय उडोवप म्हळ्यार कायद्यांचें उल्लंघन केल्ले सारकें. येरादारी मंत्र्यान हाचेर गंभीर लक्ष घालपाची गरज आसा म्हण गोवा फॉरवर्डाचो म्हणयारो ट्राजानो डिमेलो उलयला. तोट ticket. This RC book and this driving license is a very serious matter. Has been brought by the chief reporter of the RDX channel to us, showing us is this the way the commission is functioning. In my opinion, the transport minister may be aware, may not be aware, but I believe taking note of this, he should seriously inquire and clarify as to how these documents were thrown out. When many people will be asking for RTI and so forth, then they would say that the documents are not lying there. When they were intact, they have thrown them out. This is very, very, very disturbing. And I am sure if this, the transport minister should take note of this and issue an inquiry and find out as to why these documents that are in place in full without being destroyed are thrown away. Can these government documents be thrown away like this? That he should answer now, no? Transport minister should look into it. या विशयार येरादारी मंत्र्यान स्पश्टीकरण दीत सांगला की हे दुकुमेंत मुदत सोंपिल्ले आसात आनी तांचो कांय वापर ना. मात एक चूक घडल्या. तांच्यांनी सरकारी शिक्को आशिल्ले हे दुकुमेंत नश्ट ना करता अशेंच रस्त्यार उडयल्यात. ताका प्लास्टीक आशिल्ले म्हण तांच्यांनी ते जळोवन नश्ट करिनासतना उडयल्यात. काल कितले डॉक्युमेंट्स आणि हे आरटीओ डिपार्टमेंट पणजेचे रस्त्यार उडयल्ले आशिल्ले. तुम्ही कशें म्हायती प्रमाणे आरटीओ ऑफिसान जे डॉक्युमेंट्स ना ते थंयच उडोवन गेल्ले आनी जेन्ना निवळ करताले तेन्ना तो जो कॉन्ट्रॅक्टर आनी ते लेबर आशिल्ले तांणी ते PWDच्या गाडयेंत भरले आनी ते व्हरून डिस्पोज ऑफ करपा खातीर एका जाग्यार उडयले. हे जे डॉक्युमेंट आसा आतांच हांवें RC बूक पळयला ते 2005तले आसा आनी ताजी सगळ्यो गोश्टी सोंपिल्ल्यो आसा. प्रायवेट व्हेकल जी आसा
ती 15 वर्सां पयलींचे डॉक्युमेंट्स आसा ते अर्दवट जळलेल्या स्थितींत आसा आनी हे आमकां डिस्पोज ऑफ केल्या शिवाय उपयोग ना. एकूच गोश्ट थंय चुकल्या ती म्हणजे तांणी ताका उजो घालून तें मोकळें करपाक जाय आशिल्लें, पूण तें केलें ना आनी त्या खातीर तांकां सकाळीं फुडें आमी धाडले आनी तें मोकळें करपाक लायलां. तातूंत व्हॅलीड डॉक्युमेंट्स आनी ताचो यूज जावपा सारको डॉक्युमेंट्स कांय ना. दुसरी गोश्ट जे रजिस्ट्रेशन आसा, टॅक्स आसा, ताजी जे आमी कंप्युटरायजेशन केलां तें सगळें आमचे कडेन डॉक्युमेंट इन कंप्युटरायज आमचे कडेन आसा. कारण आमी थ्रू NIC आमची ती लिंक जी आसता ती सगळे कडेन आसता आनी त्या खातीर आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आसा. हे डॉक्युमेंट डिस्पोज ऑफ केल्या हाफ जळिल्ल्या स्थितींत ते आमकां आनी गत्यंतर ना म्हणून ते केल्ले आसा. डिस्ट्रॉयड डॉक्युमेंट्स फक्त एकूच चूक थंय जाल्या ती म्हणजे तांणी उजो घालूना. ती एक्चुअली तांणी उजो घालपाक जाय आशिल्लो पूण तातूंत प्लॅस्टीक आशिल्लें त्या खातीर ते उजो घालपाक कचरपाक लागले. एक्चुअली तांणी तें प्लास्टीक कुशीन काडपाक जाय आशिल्लें आनी उजो घालपाक जाय आशिल्लो. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस.